आयतारा सांजे सुमार 4 वरांचेर कोलवाळे वाठारांतल्या एका पणसाच्या झाडाक अचकीत उजो लागलो। हो उजो कोणे तरी लायला आसूं येता असो दुबाव थळाव्यांनी ह्या वेळार व्यक्त केलो। उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार वचून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली। वातावरणात गरमी चड आशिल्ल्या कारणान पणसाच्या कुशीक आशिल्ले चिचेकूय हो उजो लागलो अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिल्या। आमकां 6 जाण 21 मिनटान कॉल येयल्लो, एक झाड पेट्टा म्हणून सुशील कॉलर तो सुशील। आमी रोखडे टर्न आउट केले आनी गेले आनी पळयले जाल्यार उजो पेटलेलो झाडाक फणसाक ते। आमी तो फणस पालयलो आनी तेगे काठी चिचेची व्हडली आहली तोडा दवरलेली ती पालयली आमी। सारको डेंजरस आहलो, तितून गाडी पासून घेवपाक मेळनासली, रोड नॅरो आहलो। आमची गाडी व्हडली वचना म्हणून आमी दुसरी मागयली आमची गाडी आनी धाकटी येयली आनी तो उजो पालयलो। सारको डेंजर जालो। तेंचे आमकां शेजारचे उदीक घेवचे पडले। 4 सुमार पेटलो म्हणपाक। आणि कितें पयलीं ट्राय खूब केलो पालवा ना तेन्ना आमकां कॉल केले। कसो कितें उजो पेटलो कितें तांकां विचारलें कॉलरातून परत कोण तरी घातला म्हणपाक उजो घातला घातला। त्याच्या कुशी कितें आनी सराउंडिंग डेंजरस आसले सारखे आतां झाडां खूब आहा झाडां खूब ती आमी क्लियर केली। ओके ऑलमोस्ट हितून कितलो टायम लागलो सर? आमकां 2 वरां लागली ऑलमोस्ट पालवपाक। सगळें पालयता म्हणून सर